गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. एसआयटीच्या जाळात सापडले 3 जाण. 92 मालमत्तांची मेळ्ळी वळख. बनावट कागदपत्रांचो वापर करून हस्तांतरित केल्ल्या मालमत्तांचो घेतले नियाळ, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. वास्को बस स्टँडाच्यो भयो 10 वर्सात सादो स्टँड करपाक जमलो ना सरकाराक. संकल्प आमोणकाराचो आरोप. टेंडर जाला पास पण मदींच पडलो पावस. नाजाल्यार सुरू करपाचें काम, म्हणटा कृष्णादाजी साळकार. राष्ट्रीय खेळांचे तयारेक जाय आनीक 4-5 म्हयने. डिसेंबरात गेमी जाल्यो जाल्यार चड बरें जावपाचें, म्हणटा खेळा मंत्री गोविंद गावडे. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को बस स्टँडाचे अवतिकायेचेर विधानसभेत आवाज काडटलो. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकाराचो संकल्प. 10 वर्सां जावन गेली पूण सादो बस स्टँड जाग्यार घालपाक भाजपा सरकाराक जमलें ना, संकल्प म्हणटा. जाल्यार आमी फाल्यांच्यानच काम करपाचें पूण पावसाक रावल्यात, थळावो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगला. तुम्ही गोंयांतल्या खंयच्याय मिना खणीच्या वाठारात पावूंक नात. उद्देगीक राजधानी म्हण नामना मेळिल्ल्या वास्कोच्या बस स्टँडार आसात तुमी. डांबर सोदपाची गरज ना ते मेळचेय ना, कित्याक तर ते केन्नाच व्हांवून गेला. स्टँडार वचपी एक रस्तो बंद जालाच, दुसरो हाडबडीत आसा. बसी फोंड चुकयत हालत धोलत येतात. पॅसेंजरय चिकल चुकयत बसी सोदतात. थोडक्यात सांगपाचें जालें जाल्यार वास्कोचो बस स्टँड आपलें अस्तित्वच सोदता. 10 वर्सां जाली. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 10 वर्सांनी आयज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. आयज हे 10 वर्सां सरकार आसतना तेंचे कडेन हो एक सादो असो बस स्टँड आसा पळय, तो तेंचे कडेन करपाक जावना, जो एक नेसेसिटी आसा. आयज लोकांक ते बस स्टँडार वयतले जाल्यार अशे त्रास जातात, कित्याक लोकांक चलपाक मेळना थंय बस स्टँडाचेर. आयज थंयसर होणके जे पडलेले आसा पळय, एक गाडी 4 व्हिलर जर भितर व्हरतलो जाल्यार तुका रस्तोच दिसना, सगळे फक्त होणकुलां आनी उदक भरलेलें दिसता. हांव हो विशय घेवन येता ते एसेंब्लीक, हांव हो विशय काडटलो, कित्याक बेगीनच्या बेगीन हो वास्कोचो आमचो बस स्टँड जावचो म्हणून. थळावो आमदार कृष्णादाजी साळकार हांगा बसी फेरीबोटी वरवीं चलतात हे मान्य करता. टेंडर जाला खंय, सगळे कामाचे तयारेत आसात, पूण मदींच पावस आयलो. पावसात काम केलें जाल्यार जनतेचे पयशे खंय फुकट वयतले, राज्याकय लॉस जातले. सरकाराक लोकांची आनी आपली खूब काळजी आसा हे कळटा. आयकात कृष्णादाजी साळकाराक. आम्ही दोन्ही रस्ते करतले म्हणून त्यांना आम्ही सांगितले आणि हो रस्तो कदंबाचो सामकोच म्हणजे पाड जाल्लो आणि आम्ही तो नवो रस्तो टेंडर केलो, सगळे जाले. अजून आमचे कडेन फाल्यां काम स्टार्ट करपाक जाता. आमी फक्त रावल्या इतल्याच खातीर की फाल्यां करून पावसान तो गेलो सपोज जाल्यार परतेय जनतेची हानी जातली, जनताच्या पयशांची वाट लागतली. सो आमी रावल्या, आमकां करपाक फाल्यां पासून आमी स्टार्ट करपाक जाता. पूण पावसाच्या दिसांनी खंयचे तारीखाचे रोड हाचे काम स्टार्ट करना आणि त्या खातीरूच आमी रावल्या. फाल्यां सपोज आमकां वत एक बरें 8-10 दीस स्ट्रेच मेळ्ळो जाल्यार खंय तरी आमी करून घेता. आमकां भंय दिसता पळय, जनतेचो पयसो अरावंड 1.5-2 कोटीचो रस्तो तो, सो तो सगळो जनतेचो पयसो. फाल्यां सपोज आमी घाले आनी पावसान तो व्हांवून गेलो जाल्यार लॉस जनतेकूच जातलो, आमकां स्टेटाक जातलो. ताकाच सांगलां की टेम्पररी म्हणजे एटलीस्ट सोलिंग मातशें करून, म्हणजे एटलीस्ट जनतेक त्रास जायना अशी कर म्हणून. एटलीस्ट फेरीबोटशी जाता पळय तशी जायनासतना मातशें एक नॉर्मल एक सोलिंग करून मातशें दियात म्हणून. सो तोय बी पावसाकूच रावला, कित्याक त्या खड्ड्यांतलें उदक काडपा जाय पयलीं भायर. ते उदक भायर काडून तातूंत घालून ते मागीर सोलिंग करपा जाय. सो ताणें सांगलां एक थोडो स्ट्रेच मेळ्ळो आपल्याक 2-3 दीस जाल्यार आपूण तें करता. आमी ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली आणि ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलां नेक्स्ट वीक आपूण सगळ्या ऑफिशल्सांक आपूण कदंबा बस स्टँडाचो स्टेटस, ताजें खंय पावलां, कितलें पायलिंग जालां, कितें जालां, हें सगळें आमी एकदां आढावो घेवन म्हणजे फुडलो प्रोसेस कसो करपाचो तो आमी हातांत घेवया म्हणून. सो मे बी मोस्टली बाय आज हो जून न्ही, बाय जुलायान ताजेर कितें तरी पॉझिटिव्हली, हांव म्हणटा कन्स्ट्रक्शन न्ही पूण पॉझिटिव्हली फायल मूव जातली. म्हणजे कन्स्ट्रक्शन जावचे पयलीं थोडे फॉर्मेलिटीज आसतली, त्यो फॉर्मेलिटीज करपाक स्टार्ट जातली. पॅसेंजरांचे कितें हाल जाता आसतले काय? बस स्टँडा वयले देखावेच सगळे उलयतात. लगेज घेवन वचपी हायफाय पॅसेंजराक जाल्यार बॅग वडीत व्हरप काय फाटकुळेर मारून व्हरप तेवूय कळना. आमच्या कॅमेऱ्यान एक इंटरस्टेट बसीचो कंडक्टर टिपलो. कितें प्रॉब्लेम आसात काय विचारले. आयकात ताजी जाप. कुछ प्रॉब्लम नहीं,
अभी सोने का नहीं, पानी नहीं, पीने को पानी जाता नहीं, बराबर है। अभी सोने की जगह नहीं, टॉयलेट हाँ टॉयलेट का नहीं, बाहर जाने का। अभी बरसात में यहाँ पे कैसा हालत अभी है? गाड़ी में सोने का, यहाँ पे रुकने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ किधर भी नहीं। आप बस लेके अभी अभी बहना में जाता उधर सोने को। अभी गोवा में हर रोज बस लेके आता है आप लोग, हाँ बस रोज हफ्ते में 2 बार तो आते बस। लेकिन यहाँ पे आके बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ बहुत कुछ नहीं, धूप में सोने की तरह। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. बेकायदेशीर जमिनींच्या प्रकरणात एसआयटीन आतामेरेन तिगांक अटक केल्या. बनावट कागदपत्रांचा वापर करून 92 मालमत्ता ट्रान्स्फर केल्ल्याचे अटक केल्ल्या तिगांनी मान्य केला. देखून ह्या जमनी संबंधातले व्यवहार चालीक लावचे न्हू असो जिल्लोधिकाऱ्यांक आदेश दितलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. हेतून साबार घटक गुंतल्यात. एका गटाक पयलींच धरला. ऐकात मुख्यमंत्र्याक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उंचेल्या पावंड्याची बसका आपयली. तातूंत महसूल मंत्री आंतासियो बाबूश मोन्सेरात, मुख्य सचिव, डीजीपी, महसूल सचिव आनी एसआयटी मुखेली हजीर आशिल्ले. बनावट कागदपत्रां वापरून हस्तांतरीत केल्ल्या ह्या चडशा मालमत्तेचे नोंदणीकृत धनी नात. ह्या मालमत्तेचे धनी गोंयांत नात वा संवसाराक अंतरल्यात. ह्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण क्रमांक उजवाडात येतले म्हण हे मालमत्तेत कोणूच व्यवहार करिना अशें तांणी सांगले. ऑलमोस्ट 92 प्रॉपर्टीज ज्यो आत्ता जेंका अरेस्ट केले दोग 3 जाणां त्या संदर्भांतल्यो 92 प्रॉपर्टीज ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी फॉर्ज केल्या. इट इज एन रिलेटेड टू फ्रॉम द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ते डॉक्युमेंट्स चेंज करून ताज्या उपरांत तांच्यांनी म्युटेशन्स करून घेतलेले आसा. ज्यो 92 प्रॉपर्टीज आसा तांचे लिस्ट म्हणजे विथ अलॉंग विथ द सर्वे नंबर हे बोथ द कलेक्टरांक धाडले वयतले आणि दोनूय कलेक्टरांनी ह्या 92 प्रॉपर्टीजच्या संदर्भातल्या खंयच्याच हॅन्सफोर्थ म्युटेशन आसतलें, रजिस्ट्रेशन आसतलें किंवा कोणी त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले कन्वर्जन डिलिंग कसलेंच करचें न्ही. आणि ज्यांच्यांनी त्यो प्रॉपर्टी घेतल्या आसत जाल्यार तांच्यांनी कलेक्टराक एप्रोच करचें कोणी घेतल्या त्यो, जाल्यार हेंचे ओरिजिनल ओनर्स हे गोंयांत ना हे सगळें हेंच्यांनी व्हेरीफाय केलां आणि हेंच्यांनी ह्यो प्रॉपर्टी फॉर्ज केल्ल्यो आसा. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो ज्यो प्रॉपर्टीज फॉर्ज करपाची जी गँग जी गोंयांत एक्टीव आशिल्ली तितूंतली आमी एक गँग आत्तां धरल्या म्हणपाक काय हरकत ना. जो जर प्रोसिजर पळयलो आसत न्ही रे म्हणजे हांव तुका डायरेक्ट सांगतलो सकयल्या लेवलाचे डॉक्युमेंट म्हणजे जे आतां आमी पिवन काय कोण तरी आमचो आर्कोलॉजीचो जो हें केला पयलीं तांणी काडून डॉक्युमेंट भायर दिल्या. ह्या लेवलाचेरूय ते जावं शकता. हाज्या पयलीं एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कंप्लेन आमच्या हेका दिल्ली पणजे PI ती तशीच उरलेली, ती बी आतां डायवर्ट केला. त्या खातीर म्हणजे फास्ट ट्रॅक तेन्नाय जावपाक जाय. नो मॅन जमनीच्या मालमत्तेचो दावो करपाची प्रक्रिया तयार जातली. ही अशी मालमत्ता जाका धनी वा कायदेशीर वारसदार ना. येवपी विधानसभेत खंयचोच मनीस जमीन मालमत्ता कायदो हाडचो ना अशें तांणी सांगलें. नो मॅन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा हांवें ऑलरेडी सांगला की ताज्या संदर्भातलो कायदोय पुराय सेक्रेटरी रिव्हेन्यू पळय म्हणून सांगला. आणि नो मॅन प्रॉपर्टीज ह्यो गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक शकता जेका जेचे ओनर्स म्हणजे हयात ना किंवा ते कदाचित आउट ऑफ लिगल हेरूय ताका कोण ना. आणि इन फ्युचर सपोज लिगल हेर कोण क्लेम करपाकूय जर आयलो आसत जाल्यार तेजी प्रोसिजर ठरली वयतली की तेणी आपले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करून ती प्रॉपर्टी तेंच्या कडेन वचपा खातीर अशा पद्दतीन अमेंडमेंट आणि तेच्या संदर्भातलोय बी येता ते असेंब्लीत म्हणजे नो मॅन प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले अमेंडमेंट जे आहा ते मूव केले वयतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. निमणे कडेन उसगांव धांवशेचे मुळावे शाळेक 4थो शिक्षक मेळ्ळो. देखून उसगांव धांवशेकारांचो 10 तारखेचो नियोजीत मोर्चा शेळयलो. उसगांव धांवशे सरकारी मुळावे शाळेचे पालक आणि विद्यार्थी कमी शिक्षक आसात म्हण शिक्षण खात्याचेर मोर्चा व्हरपाचे आसले. 1ली ते 4थी मेरेन 100 विद्यार्थी आणि 4 वर्ग आसात. फकत 3 शिक्षक पावनाशिल्ले. शिक्षणीक लुकसाण जावपाक लागिल्ले. देखून उसगांव धावशेच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या पालकांनी आनीक एक शिक्षक दियात अशें मागले. पूण बरोच तेंप जालो खात्यान लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान पालकांनी मोर्चाची तयारी केल्ली. 10 तारखेक हो बोवाळ जावपाचो आसलो. की आमचो आज डिमांड कितें आशिल्लो, आमकां 4 टिचर जाय आशिल्ले. आमचे कडेन सद्याक 3 टिचर आशिल्ले आनी 97 भुरगीं आशिल्लीं. म्हणटकीर आमकां आज 97 भुरग्यांक 4 टिचर्स उपलब्ध केले. म्हणजे आज एक नवीन टिचर जॉईन जाला, तेंचे आमी स्वागत केल्लें आसा. म्हणजे आज हे जे सगळे जावन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे मना पासून धन्यवाद म्हणटा. डिमांड कितें आसलो पयलीं? डिमांड आमकां आशिल्लो
4 टिचर जाय आशिल्ले ते 3च आशिल्ले आमचे कडेन तो डिमांड पावता ना जाल्यार आमी कितें ठरयिल्लें मोर्चा व्हरपाचें जेडीआयचेच म्हणजे आज आमचे टिचर मेळ्या कारणान आमी मोर्चा व्हरपाचें कॅन्सल केलें. सांजेच्या वर्गाक लागून पालकांक त्रास जातात देखून सकाळचे वर्ग सुरू करचे अशेंय पालकांनी मागला. आमचो दोतोर सीएम आणि आमची एडीआय उमा कुंकळकार हांचेय बी हांव धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आनी एक आमचे प्रॉब्लेम आसा की आमकां हे इवनिंग जाल्ल्या कारणान आमकां स्कुलाक भरपूर प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे कितें आसा भुरग्यांक सकाळचें स्कूल जाल्लें आनी सांजचे खंय तरी अदर एक्टिविटी करपाक मेळटा आनी हे लागून आमी सरकारा कडेन मागलेलें की आमकां इवनिंग नाका मॉर्निंग कर. म्हणजे सरकारान परमिशन दिलां आमकां सगळें परमिशन जालां आमी रुल्स पळयल्या फक्त आमचे फायनान्स लागून उरलां. म्हणजे सरकारान आनी एडीआयन हेजे मातशें दखल घेवची की आमचें मॉर्निंग करचें कित्याक ऑलरेडी परमिशन जालां रेंटेड रूम पळयल्या फक्त आमकां रेंट सँक्शन जालें की आमचें मॉर्निंग जावपाक जाता. हेजेरूय मातशें करचें. हे एक बरें काम केलां सीएमान आमचें आनी एडीआयन. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. घसघसून रकतल्या पावसाक लागून झाडां घालून घेवपाक लागल्यात केन्ना घरार जाल्यार केन्ना रस्त्यार. उजो पालोवपी दळाक असल्यो घडणुको घाम काडटात. आयज कोलवा महामार्गा वयल्या घरार वड पडलो. घराचें बरेंच लुकसाण जालां. येरादारी बरोच वेळ आडवून उरली. कोणाक दुखापत जाली ना हीच कितें ती थाकाय दिवपी गजाल. आज आमी पळयतात जो डिझास्टर मॅनेजमेंट जो आसा हो जाग्यार आसा काय कितें हें आज हांगा दाखोवन दिता. जो आमगेलो सावथाचो जो डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा तेंचे कडेन कांयच ना म्हणूनच आज ही 3 दिसांची परिस्थिती लोकांचेर हांगा येले कडेन आसा. हांगा डिझास्टर मॅनेजमेंटा फुड्यान सगळी मशिनरी आसपा जाय आसता पूण हांगा कांयच ना. आज तुमी पळयल्यात ही जी क्रेन आसा ती फोंडा साकून हाडपा पडली मडगांव ना म्हणून. अशें करून जर जाल जायत तर आनी उरलं कितें म्हणून मागतात की हांगा डिझास्टर मॅनेजमेंट जो आसा तेणी खंय तरी पयलींच ह्यो सगळ्यो जेन्ना मनसून लागीं पावता तेन्ना ह्यो तयारी करपाक जाय पडटा आनी अशें करून कर्ण जातल्यो अशें करून हें जाता. आज ह्या फाटल्यान पळय जो बनियान ट्री पडल्या तेजो ओनर जो आसा तेका आतां घर सगळें गेलें तें गेलां पूण काडपा आतां कितले त्रास आसा ते पळय आजुनूय काडून जायना. रोड ब्लॉक आसा. कोलवा टू सेंडामाटी वचपाचो रोड ब्लॉक आसा पूण खंय तरी हांगा डिझास्टर मॅनेजमेंट जो आसा हेणी खंय तरी सामकें लक्ष घालूंक जाय. आनीक हें आज हांगा जालें फाल्यां आनी खंयी जावपाक शकता. आनी सगळी वस्तू डिझास्टर मॅनेजमेंटाक जर भाड्या हाडपा पडल्यो या दुसऱ्या कडच्या हाडपा पडल्यो जाल्यार तितून आनी उपाय कांय ना. लोकांनी 8-8 दीस म्हणल्यार हांगा अशेंच रावपाचें आनीक अशेंच रोड ब्लॉक करपाचें. घराचे डॅमेज आमगे वयर सगळें हें जालो का म्हणजे स्लॅबा डॅमेज जाला प्लस ते वयर आनी 2 ते एंगल स्टेअरकेसी ते एंगल हें करपाचें तें मोडा समजून सो एटलिस्ट अरावंड लायक 50,000 सुमार डॅमेज जालो पळय आतां सद्याक घराक. कळ्ळें का कितें पावस चड जालो. पावस चड जालो म्हणून पावसा टायमार पावस येतलोच समजून वाऱ्या टायमार वार येतलो. सो हितून कितें जावपा जाय गव्हर्मेंट म्हणटा हेका हें करपा जाय हे पयले प्रिकॉशन घेवपा जाय. आतां हांवें दोन म्हयने जाले हांव आतां डिपार्टमेंटाक धांवता समजून तूं न्हू हिंगसो थिंगा धांवता समजून तूं न्हू कित्या खातीर ते हो रूख कातरपा लागून समजून तूं न्हू रूख कातरपा न्हू म्हाका रूख कातरलो म्हाका लायक ना. हांवें मोकळो तेजे ते व्हडले ब्रांचीस जाल्ले न्हू ते म्हाका हें करून ट्रीम डावन करपाक लागले तेका लागून हांव वयतालो समजून तूं न्हू. म्हणजे ते व्हडले ब्रांचीस जर कातरलो म्हणटा रुखाचे न्हू ते रूख तशे उरले आनी ते कितें आयज तेपा रूख कोण रोवपा वचना कातरीत आहाय आनी अशें करून रूख पोटा आनी ते काबां जाताय. सो तो व्हडलो ब्रांचीस आहाय न्हू ते रुखां कातोले न्हू जाल्यार ते कितें ते रूख साल्वा जातले कळ्ळें तुका. आनी ते रूख आमकां खबर आहा रूख आमकां कित्याक बऱ्या पडटाय ते ऑक्सिजन दिता आनी जायत भाशेन आमकां फायदो येता. सो हें तर तुमी तर हेजेर तर तुमी हें कोनाय ते व्हडलो ब्रांचीस आहाय ते रस्त्यांचेर खंयी जावं म्हण तूं व्हडलो ब्रांच लोकांक लुकसाण जातलें. तुमचे कडेन कितली फॅसिलिटी आसाय. सो ह्या आतां 3 दीस जाले हा 3रो दीस हां. सो 3रो दीस म्हटल्यार हें काम क्लियर जावंक जाय आसलेलें हां. आमची डिपार्टमेंटान त्यो सगळ्यो वस्तू आसूंक जाय आसलेल्यो त्यो ना. दुसरी गजाल मेन ह्यो रोड जालो मेन रोड सगळे कंजेक्टेड जाले आतां बंद जाला. सो आनी आतां ही स्लॅपाचेर पडला आतां ते काडपाक कितलो वगत जाता ते वेट तेचे चड न्हू फुडें हेका हें जावंक शकता न्हू. सो तेंच्यांनी फटाफट काडपाक जाय आसलें ते. सो ते काडपाक ते मशिनां नाय हिंगा. सो हांव मागता
की गव्हर्नमेंटान तेचेर हें करतलो. तसली मशिनरी हांगा दवरची पावसा वेळार. आणि दुसरी गजाल मेन म्हणजे जी जी उलयताय म्हणजे रस्त्यार लायनीक झाडां आहाय तेची मातशी हें येवपाची की बाबा ती झाडां सारकी खरी पडपा आसा ती मारची. हा मारची कारण कोणाक खबर ना न्हू पावसाने वाऱ्यान कितें जावपाक. गोवा 360 खातीर दिसायना पाटी साकून रमेश नायक राव. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फाटलीं 2 वर्सां जालीं कोरोनाक लागून पंढरपूर वारी जावंक पावली ना, पण अंदू कांय वारकरी मंडळां उमेदीन भायर सरल्यात. आयज सकाळीं फोंडेचो वारकरी संप्रदाय मारुतीचें दर्शन घेवन पंढरपुरा वचपाक भायर सरलो. आषाढी एकादशी निमतान गोंयभरच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान साबार वारकरी मंडळां पंढरपूरचे वारयेक वचपाक भायर सरल्यात. 13 दिसांचो चलत वचपाचो प्रवास आषाढी एकादशीक विठ्ठल रखुमाईचें दर्शन घेवन ते परत येतले. ह्या पंगडांत वट्ट 200 वारकरी आसात. फोंडा वारकरी संप्रदायाचो वांगडी प्रकाश देसायान वारयेचो हेत सांगलो. आमी फोंडा वारकरी संप्रदाय तेन्ना आमी आयज आमची पंढरपुरा पांय वारी आमी वचपाक प्रस्थान करता. तेन्ना आमी हांगसरल्यान फुडें वचून आमचे मेन शाखा आसा मेणकुऱ्या श्री ज्ञानेश्वर माऊली संप्रदाय थंय आमी जॉयन जातले. आतां गेली 8 वर्सां आमी ही वारी चलता आमची. मदले 2 वर्सां आमकां कोरोनाच्या कारणाक लागून आमकां वारी आमची खंडीत जाल्ली. तेन्ना ह्या वर्सा आमी एक नेटान अशी आमी उमेदीन अशें आमी आतां सगळे वारकरी फुडें चल्लेले आसा. फुडें आमचे सादारण 200-250 आमचे माऊली आसा ते सगळे आमी मेणकुऱ्याच्यान एकटे जावन आमी फुडें पंढरपुरा प्रस्थान करतले. तेन्ना आमी माऊली प्रत्येक गांवांनी हे करून एक आमची जरी वारी जाली तरी पूण आमी एक भक्ती मार्ग आनी एक आध्यात्मीक विशयाचेर ह्या प्रमाणे आमी फुडें एक प्रचार करता प्रसार करता. त्या प्रमाणे आमी वारी म्हणटा तशी एक आनंदान आनी एक मंगलमय म्हणटा ती आमची एक वारी वार्षिक आसता. आमी फोंडा वारकरी संप्रदाया तर्फे आमी एक आमचे हरिपाठ चलता. प्रत्येक एकादशी आमचे घरोघरे आमचे हरिपाठ चलता आनी थंय आमी एक प्रचार करता. आनी अशें आमी एक हे जावं की भुरग्यांचे प्रत्येक ल्हान भुरग्यांचे मोठ्याचे तो संस्कार जावचो आनी सगळे जे वायट आतां वायट प्रवृत्तीन गेले आसा वायट मार्गान गेले आसा ताका आमी एकठांय हाडपाचें करता. जेणे करून आयज सगळी पिढी बरबाद जाता तेन्ना आमी घरोघर आमी एक हरिपाठ करता. नांव म्हणजे एक दिंडी आसता आमची सगळे आसता तेन्ना आमी एक भुरग्याचे संस्कार जावचो म्हणून हे तरेन आमी आमचे प्रयत्न चालू आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशन सप्टेंबरा मेरेन राष्ट्रीय खेळ घडोवन हाडपाक सोदता, पूण गोंय सरकारान ते खातीर आनीक 5 म्हयने मागोवन घेतल्यात. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. ह्या म्हयन्याच्या शेवटाक गोंयांत जावपी फिफा बायलांच्या विश्वचषकाक लागून वेळ नाशिल्ल्यान मुळावी बांदावळ परत सुरू करपाक वेळ लागतलो अशें तांणी सांगलें. पळयात. गोंयांत जावपा आशिल्ले राष्ट्रीय खेळ कितलेशेच फावट फुडें धुकल्ल्यात. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. ऑलिंपीक असोसिएशन ऑफ इंडियान सरकाराक विचारलां की 6 ते 16 सप्टेंबराक हे खेळ घडोवन हाडप सोयीचें जातलें काय ना, पूण सरकारान परतून जाप दिल्या की नोव्हेंबर-डिसेंबर मेरेन हे खेळ करपाक मेळटले. अजून परत कांयच जाप येवंक ना अशें गावडेन सांगलें. इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशन बरेचशे फावटी आमकां आज कम्युनिकेशन्स केल्ले आसात. दे हॅव ऑल्सो आमकां तांच्यांनी पत्रूय बरयल्लें आसात की सप्टेंबर 6 त्या 16 तारीख म्हणल्यार तुमी नॅशनल गेम्साचें आयोजन करपाक शकता काय कितें. ह्या संदर्भान आमी आमच्यो कन्सेंट आमी आनी डिसिजन इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशनाक आमी कळयलेले आसात. नॅशनल गेम्साच्या तयारी करपा खातीर आमकां नोव्हेंबर ते डिसेंबर लागतलोच. आमी तांकां बरयलेलें आसात की आमकां 5 म्हयन्याचो ब्रिथींग टायम दिवचो. कशें आसात की कोडल फॉर्मेलिटी करपा खातीरूच आमकां मिनिमम 45 डेज जाय पडटा आनी सद्या पावसाचो वेळ असल्या कारणान इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट अस टू रिवायव द एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशे बरेचशे आमच्या जाग्यार आसात आनी ह्या 3-4 म्हयन्या तर हांवें बरेचशे स्पीड अप करून खूब लागीं हाडिल्ले आसात एज फार एज मेंटेनन्स इज कन्सर्न. 17 वर्सां सकयल्ल्या फिफा बायलांचे विश्वचषक घडोवन हाडपा खातीर 15 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत सगळीं फुटबॉल मैदानां तयार जातलीं. नोव्हेंबर-डिसेंबरांत राष्ट्रीय खेळ घडोवन हाडचे अशें आमी मागलां ते हाकाच लागून, पूण डिसेंबर आमकां चड सोयीचो अशें गावडेन सांगलें. अंडर 17 वुमन्स फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जाता आनी त्या संदर्भान
9th ऑक्टोबर टू 31st ऑक्टोबर तोय आमचो शेड्यूल इतलो जॅम पॅक आसा. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स आमी प्रिपरेशनाक चालू आसात. खास करून पंडीत जवाहरलाल नेहरू PJN मडगांवचो फातोर्डा स्टेडियम जो आसा तोय वॉर फुटिंगाचेर काम करपा खातीर वी हॅव ऑलरेडी टेंडर्ड वर्क आनी त्या संदर्भान काम आसा. बाय 15th ऑगस्ट वी आर एबल टू place that infrastructure also in place. आणि म्हणूनच आमी केंद्र सरकाराकडे मागिल्लें आसा की आमकां नोव्हेंबर ते डिसेंबर म्हयन्याक तुमी नॅशनल गेम्स होस्ट करपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. हांव डिसेंबराक सामको स्ट्रेस करून सांगतलो कारण हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगिल्लें आसा की डिसेंबर म्हळ्यार वी आर रेडी इन ऑल एंगल्स ऑर इन डायरेक्शन टू होस्ट द नॅशनल गेम्स बट नॉट पॉसिबल इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर. मजगतीं 59 वर्सां उपरांत सुरू जाल्ल्या उपरांत पयलेच खेपे चैन्नईत 44वे फिडे बुद्धीबळ ऑलिंपियाड 2022 घडोवन हाडपाची संद भारताक मेळ्ळ्या अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिली. 19 जूनाक नवी दिल्लींत जावपी खेळां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन रिलेची मशाल पेटयल्या. 3 जुलयाक ती गोंयांत पावतली अशें गावडेन सांगलें. की येता त्या जुलयाच्या 28 ते ऑगस्ट 10 चेन्नई मलिपुरम हांगा 44वे चेस ऑलिंपियाड टोर्नामेंट जावपाचो आसा. चेस बुद्धीबळ सबंद जगान भितर आज सुरू जाल्लो. आज पर्यंत भारताक तो चेस टुर्नामेंट होस्ट करपा खातीर संधी मेळूं नाशिल्ली आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे फुडारपणा सकल जवळ जवळ 95 वर्ष नंतर भारताक चेस ऑलिंपियाड टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपा खातीर एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आमकां प्राप्त जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. गोंयांत घसघशीत पावस पडटा. अशें असलें तरी हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्टात सदळताय दवरल्या. पूण सप्तकभर गोंयांत पावस झोडून काडटलो असोय हवामान खात्याचो अदमास. एका सप्तका उपरांत 10 सेंटीमीटर परस चड पावस पडल्या उपरांत आयतारा सगळ्या 13 केंद्रांचेर कमी पावसाची नोंद जाली. पेडण्यां सगळ्यांत चड 8 सेंटीमीटर पावस पडलो. तापमानान 30 अंश सेल्सियसाचो टप्पो हुपलो ना तरी हवामान गरम उरलें. 29 अंश सेल्सियसाच्या चडीत तापमानाची नोंद जाली. आयज 27 डिग्री सेल्सियसा मेरेन वचूं येता. उणें तापमान 23 अंश सेल्सियसा मेरेन पावतलें. दर्या खवदळिल्लो आसतलो. नुस्तेमारी करपा खातीर खोल दर्यांत वचप्यांनी वचचें न्हय हवामान खात्यान वेवसायिकांक शिटकावणी दिल्या. ह्या सप्तकांत घसघसतलो पावस. चडीत तापमान 27, उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस. 30 तारखे मेरेन नुस्तेमारी करपाक दर्यांत वचचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज. गोवा 365 मोग आसचो.